गणपती बाप्पा हो सैमाचो देवता म्हणून तेका माटोळी आवडटा म्हणून तेका विविध तरेचे माटोळेन जे फळां असतात जी रानान मेळटात ती फळां म्हणत तशीच मागीर जी आमी रेगुलर खातात ती फळां म्हणत अशी विविध तरेची फळां तेका आवडटात जाल्यार आयज आमी आसात पणजे मार्केटान पळोवपाक फाल्यांच्यान जी चवथ येता ते चवथीक लागून कितली कशी कशी फळां येयल्लीं आसात मागीर कशी माटोळी येयल्ली आसा कसो तेजी रेट आसा ती आयज आमी पळोवपाक पणजे मार्केटान येयल्ले आसा आमचे कडेन सगळे आहा पळय सगळे माटोळेक लागता पळय तितले हे सुपाऱ्याची ही पेंट कशी ती घेत तशी आहा व्हडली घेतले 500 रुपया मागीर थोडी जाय जाल्यार 100 रुपयांनी दिता कापून बी आणि ती व्हडली केळी आहा ती कशी ती 200 रुपयांनी कसली केळी म्हणतात मंडळीची केळी म्हणटा आणि 5 तरेची भाजी हय आसा ती हय कशी ती ती 50 रुपयांनी दिता 50 रुपयांनी दिता आणि हांगा कसले हे म्हणटा तो दूध भोपळो आसा ते नाल आसा हे नेवे फाल्यांक लागता न्हू हय नेवे ते 50 रुपया आणि तो केळीचो घड आहा तो कसो केळी ते म्हणजे ती भाजयेची केळी ती भाजयेची हय ती कशी दिले ती 100रांक 5 आंबाडे आसा आमाडी कशी आंबाडे 100रांक 25 घालता ते बांदपाचे माटोळेक सामान बांदता ते माटोळी बांदपाचे ते 30 रुपया एक काकडी 50रांक 5 घालता भोपळो 30 रुपयांनी ते ह्या ते पण तो 100 रुपया तो 150 रुपया म्हटलं हय हय नाल आहा ते 150 रुपयांनी धाकटे 100रांनी ही मोयडेची पले 100 रुपया एक पडली 100 रुपये कितली आहा ते 10 आसा चिवडा 80 रुपया 150 रुपया 100 रुपया व्हडली 60 रुपया व्हडली आहा ती 150 रुपया हा काढा केळी आनी चिवडा हाडला आनी काळंगा 30 रुपया किलो मंजुनाथ तुम्ही खंयसान येयले हांव मेर्शेच्यान येयला गणपतीचो बाजार कोणा करून जाय जाल्यार पणजे मार्केटान या बरे बरे सामान मेळटले गणपतीचे सगळे आणि तुम्ही बारीक बारीक केळींचे घड घेतलो तो कसो हो 250 घेतला 250 हय ओके आणि किती घेतलो आणि हा सामान खूप घेवपाचें आता तेच पळय वयता सगळे कडेन आता बरें थँक्यू चाळीस बॅग 40 रुपये आणि वाल्यो 50 आणि एक गावठी देव बायले आणि एक दोशी 50 आणि ती एक घोसाळी कशी आहे 200 रुपयांक ती 200 रुपये ती ती भेणी आहे गावठी ना ना कशी ते 50 आणि 15 15 50 आणि 3 आणि वाल्यो न्हू 50 रुपये 50 रुपये एक आणि केळी कशी आहे एलची 100 रुपया डझन भाजयेची 50 3 गावठी 100 रुपया डझन मुंडोईन 250 रुपया डझन हे 250 रुपया केळीची फळ कशी दिल्या 10 फुले 100 रुपयांक दिता भाऊ 10 फुली 100 रुपये 100 रुपये आणि किती हाडला आणि माटोळे सामान असा पायनॅपल केळी असा केळमी असा आंबाडे असा अण्णाच कशी दिला अनानस 50 रुपया एक आणि तो केळीचो घड आहा तो केळीचो गड असा पळय ते 300 रुपया एक 300 रुपये आणि गौरी असा पळय 100 रुपया दोरी आसा ते 100 रुपया आणि नाल्ल आसा ते नाल 50 रुपया 100 रुपया एक नाल माटोळे बांधपाचे नाल 100 रुपया दुधी बीन आसा दुधी ना पळय बाकीचे हे असा तोरिंग असा 100 रुपया एक मावळिंग असा 300 रुपया एक आणि आंबे असा आंबे कसे 250 रुपया किलो 250 रुपये किलो अरणा 100 रुपया एक हे 100 रुपीज हे 200 हा हे 1000 रुपीज हा गुलाबाचे हार पाकळ्यांचे 1000 रुपये हय हो पाकळ्यांचो हार फुल रोज पेटल आणि माळ कशी त्याची माळा तुका 100 रुपीज मिटर हा 50 रुपीज मिटर हा लूज फुलां हा पाव किलो 100 रुपीज हा रोजांची माळ कशी ही तुका 80 रुपीज हा 60 रुपीजान दिता लास्ट 80 रुपीज मिटर हा ओके ही हा दोई फुलां हा ही ही 100 कसली रुपीज. फुलं ही कुंदा म्हणटा एका हां हां ही दोई फुलां ती कशी मीटर ही 100 रुपीज मिटर आसता 100 रुपीज हय आणि ती पिंक आहा ती कसली तुमकां सेमूच ती ही एका म्हणटा कुंदा हां सेम ही लोटला म्हणटा पळय कलरिंग पिंक फुलां ती कशी दिल्या ही 100 रुपीज मिटर हा 100 रुपीज आणि
लूज पाव किलो 50 रुपीज हा, क्वार्टर किलो 50 हय पाव किलो. ही शेवंती स्पेशल ही पाव किलो 100 रुपीज हा, 100. दुर्वा व्हरायटी डिफरंट आहा आमकडे थिंगा त्यासाठी आसता. ही 10 रुपया चुडी दुर्वाची म्हणटा तुम्ही, 10 रुपया चुडी ती. दुर्वाचो हार तुका 500चो मेळता, 1000चो मेळता, तुका जाय तसलो टायपाचो मेळता. आता सध्या जरी अवेलेबल ना, तुम्ही ऑर्डर करू जाल्यार आमी ऑर्डर करून हाडटा. कित्याक ती स्पेशल ती दुर्वा करची पडटा हार, तशेंच मेळना ते. आतां आमी पणजे मार्केटान भाजयेची रेट काडली, मागीर तशें तुमकां माटोळेचें सगळें सामान दाखयलें, जाल्यार तेजे बरोबर जेन्ना गणपती येवपाचो आसता तेन्ना प्रत्येकाक आपले घरान बरें डेकोरेशन जावचें हेचेर सगळ्यांचें लक्ष आसता. जाल्यार हांगा तुमी पणजे मार्केटान आयज आमी पळोवंक शकतात की विविध तरेची हांगा सजावटाची जी फुलां आसात ती येयल्लीं आसात, मागीर तशें विविध तरेचे प्लास्टिकचे हार जे आसात ते सुद्दां हांगा येयल्ले आसात, ते तुमी पळोवंक शकतात. मलाई मोदक, काजू मोदक, चॉकलेट मोदक, खवा मोदक, दालवाडी मोदक. रेड मलाई मोदक 480 किलो आणि काजू मोदक 960 किलो. दालवाडी मोदक 360, खवा मोदक 360, बुंदी लाडू, बेसन लाडू, मोतीचूर लाडू 320, 480. खोबरा मोदक, कोकोनट मोदक, कोकोनट मोदक 480 सेम रेट. 480. चक्री हा पळय, चक्री हा, शंकरपाळी हा, फिक्स फरसाना सगळे डिफरंट 80, 60, 40 डिपेंड्स क्वांटिटीचेर. वेलकम. आज आमी पणजे मार्केटांतल्यान फाल्यां जी चवथ आसा ते चवथीची तयारी गोंयकार कसो करता ते सगळे पळयले आनी तुमचे मुखार आमी सगळे रेट्स बीन हाडल्यो. म्हणल्यार भाजयेची माटोळेची रेट दाखयली, मागीर तशी फळां फुलां तेंची रेट दाखयली, तशेंच हांगा मोदक लाडू तेंची सगळ्यांची रेट्स तुमचे मुखार हाडल्यो. आनीक गोंयकार कसो उमेदीन ही चवथ साजरी करपाचे उमेदीन आसा ते सगळे आमी पळयले. सगळ्यांक गोमंतक टीव्ही कडल्यान गणेश चतुर्थीची उनुनीत परबी. कॅमेरामॅन नितीन बरोबर पणजे सावन गौरीश गांवकर.